नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. वक्फ संशोधन विधेयक 2025 देशांत कायदो जाल्या उपरांत अस्तंत बंगालांतल्या खुबशा वाठारांनी हिंसक प्रतिक्रिया अणभवल्यो. अस्तंत बंगालांतल्या मुर्शिदाबाद तशेंच हेर वाठारांनी ह्या विधेयका आड प्रदर्शन करतल्यांनी लोकांची घरां आनी गाडयो तशेंच हेर सामान लासून उडयल्ल्याच्यो घडणुको मुखार आयल्यात. मजगती अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी हो कायदो राज्यांत चालीक लावपाक स्पश्ट न्हयकार दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल हरियाणा जाल्ल्या एका कार्यावळीक उलोवप करतना अशा तरेच्या घडणुकांचेर प्रतिक्रिया दीत हो कायदो मुसलमानाच्या आड नासून ज्यो जमनी कायदेशीररित्या तांच्यो आसात तांचेर कांयच कारवाय करचे नात अशें सांगलें. वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा. ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है. नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा. मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा उत्तराखंड दौऱ्यार आसात. ऋषिकेशांतल्या एम्साच्या 5व्या दीक्षांत सुवाळ्यात तांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्यो डिग्र्यो भेटयल्यो आनी उपरांत तांकां मार्गदर्शन केलें. मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से काम कर रहे हैं तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली. अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहां हो तुम? एम्स भोपाल. कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है. इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फैसिलिटीज व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, हाउ इट brings difference in the service of the humanity. And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी केरळांतल्या एर्नाकुलम हांगा मोनमंबम ह्या गांवाक भेट दिवन वक्फ संशोधन विधेयक यशस्वी रिती देशांत आपटावन ते विशीं नवो कायदो जाल्ल्या बद्दल खोस उक्तायली. ह्या गांवांत 610 क्रिस्तांव नुस्तेकार घराब्यांतले लोक फाटले 6 म्हयने वक्फाच्या अंतर्गत बळकायल्ल्या तांच्या जमनी विरोधांत चळवळ करताले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री रिजिजू हांणी कांय लोक ह्या कायद्या विशीं गैरसमज पसरयतात, पूण हो नवो कायदो मुसलमानाच्या आड नासून फक्त आदल्यो चुको सुदारून गरजेवंतांक न्याय मेळोवन दिवपाक केला अशें स्पश्ट केलें. Work by user is a very dangerous provision. It doesn't require any document. Just imagine. By user means you just have to tell that some 100 years back, 1000 years back, this particular place was used for some purpose, and then the particular piece of land is declared work property. So we remove that work by user. Henceforth, if any property has to be declared as work property, it must be through a deed of declaration. You can't make oral declaration. So it is compulsory that the property must have document, valid document,
registered document, and then only the Waqif, means the one who declares the Waqf, can do it as per his own wish. भाजपाच्या स्थापना दिवस कार्यावळीचो एक भाग म्हणून सांग्याच्या 7वी पंचायतीने गांव चलो अभियान अंतर्गत नैसर्गिक उदका स्त्रोताच्या नितळसाणीची मोहीम सुरू केली. या मोहिमेन मंत्री सुभाष फळदेसाई सयत भाजपाच्या सांग्या मंडळाचे अध्यक्ष राजेश गांवकार, भाजपा युवा मोर्चाचे सांग्याचे सरचिटणीस सुवास देईकर तसेच सांग्याच्या भाजपा मंडळाचे हेर वांगडी आणि पदाधिकारी वांटेकार जाल्ले. स्वच्छता आणि सेवा दिवपाक एकठांय आयिल्ल्या साबार वांगड्यांनी तुस्त करतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकारांक ह्या मोहिमेविशीं सविस्तर म्हायती दिली. म्हणजे एकेका विलेज पंचायतीन भितर स कार्यक्रम आणि 8 पंचायती आसात. ह्या इतक्या परिसरान भितर संपूर्ण वो जो मतदारसंघ आसा तो दवरून काडपाचो आणि प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावपाचो हो विचार आसा. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हो फक्त एक राजकीय पक्ष न्ही, तर आमचे जे कार्यकर्ते आसात ते प्रत्येकाच्या परिचयाक वचपाक जाय, प्रत्येकाच्या आदारान वचपाक जाय, गांवच्यो जबाबदारी ताणें घेवपाक जाय. ह्या हेतून ह्यो सगळे कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसात. भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यां बरोबर सदांच फक्त राजकारणाच्या वेळार किंवा मत मागपाच्या वेळारच वचनात, तर हे प्रत्येक कार्यकर्तो ह्या गांवच्या मनशा कडेन जोडलो गेलो वता. आतां आमचे बेनिफिशरी मीट जाता तेन्ना 25, 30, 50 बेनिफिशरी येतात आणि तांचे एक्सपिरियन्स आमी पळयतात कोणाचे हे प्रश्न उरल्या काय कितें. सेकंडली आतां हांव मलकर्णे पंचायतीन आसा, तेच्या नंतर हांव रिवणा पंचायतीन वतलो, तेच्या नंतर हांव नेत्रावळी पंचायतीन वतलो, तेच्या नंतर हांव गावरे पिल्ला शेवटची, आणि फाल्यां सकाळी आमचे उगे पंचायत, आमचे नगरपालिका सांगे, तशेंच म्हाजे भाटी पंचायत आनी वाडे पंचायत, अश्यो ह्यो 4 एका दिसा भितर कार्यक्रम आमी करतात. वक्फ सुधार जनजागरण अभियान कार्यावळी अंतर्गत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधे मोहनदास अगरवाल हांणी पणजे मुख्यालयान आयोजित कार्यावळीन नव्या वक्फ कायद्याविशीं सखोल म्हायती दिली. ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच म्हापशेंचे आमदार जोसुआ डिसुजा हजर आशिल्ले. समाजात आणि खास करून मुसलमान लोकां भितर ह्या नव्या कायद्याक लागून खुबशे गैरसमज आसात, पूण ह्या कायद्याचेर बारीकसाणेन अभ्यास केल्यार हो खंयच्याच धर्माच्या वा समाजाच्या विरोधान नासून हो कायदो समानताय आणि न्याय दिवपी आसा अशें अगरवाल हांणी सांगलें. आज जो मुस्लिम समाज में सामान्य मुसलमानों को भड़का करके उनके भीतर भ्रम पैदा करके यह कहा जा रहा है कि मोदी की सरकार मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी, मदरसों पर कब्जा कर लेगी, मकबरों पर कब्जा कर लेगी, दरगाहों पर कब्जा कर लेगी, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी. माननीय प्रधानमंत्री ने खुद, माननीय गृह मंत्री ने खुद, और जो कानून बनाया गया है उसमें भी लिखित रूप से यह लिखा हुआ है कि आज इस कानून के लागू होने के पहले देश में जितनी भी वक्फबाई यूजर की संपत्तियां होंगी वो वैसे ही बरकरार रहेंगी. लिखित गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान राज्यात गवळी वखदां आड राबयल्ल्या मोहिमे अंतर्गत म्हत्वाची कामगिरी करतना मुरगांवच्या चिकोणेच्यान सुमार 4 किलो गवळी वखदां ताब्यात घेतना 3 जाणांक अटक केली. हातूंत बायणाचो निबू वसेंत तशेंच मंगेश आनी रेश्मा वाडेकार ही घोव बायलां आस्पावतात. चॉकलेट आनी कॉफीच्या पाकिटांनी बंद करून दवरिल्ल्या ह्या गवळी वखदांचें मोल सुमार 43 कोटी जावन आसा. गोंय पुलिसाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकारांक केल्ल्या कारवाई विशीं सविस्तर माहिती दिली. हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है. तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेशमा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विंसेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पर बेचने की कोशिश कर रही थी. तो उसी दौरान हमने इनको अप्रीहेंड किया है. टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है. तो 43 करोड़ 20 लाख. तो ये इट इज़ दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस.
इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.